झाले झाले मी आता आम्ही तुम्ही जाणा आम्ही इंडोको फार्माच्या भायर आसा सध्या आनी आमी तेंच्यांनी जे भायर एडवर्टीजमेंट घातलेले रिक्रुटमेंटाचे तेच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक हांगा आयिल्ले आनी आमी 5 जाण भितर वचोन आमी तेंच्या हेड HR कडेन आनी तेंचो प्लांट HR जे आसा आनी तेंची HR टीम आसा तेंच्या कडेन आमी वचोन मेळ्ळे बसले डिस्कस केले हेतूंतल्यान खुबशे गजाली आमकां कळ्ळे जे आमकांय खबर नासली आनी खुबशा लोकांकूय आमकां ते सांगपाक जाय। हेतून कितें जाला आयज हो जो तेंच्यांनी आमकां जशें एक्सप्लेन केला हो जो तेंचो प्लांट आसा हो खंय तेंचो एक स्टरायल प्लांट आनी हो प्लांट फक्त सिप्लाचो आनी तेंचोच गोंयान आसा आनी ह्या प्लांटान जे एक्सपर्ट जाय जे स्टरायल एनवायरमेंटान काम करपी जे एक्सपर्ट जाय ते गोंयान भुरगे खूब कमी आसा आनी ते कंटिन्युअस खंय ह्या पोजिशनाक लागून ते एडवर्टीजमेंट घालीत आसा आनी तेंकां भुरगे मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी भायर घातले आनी तेंच्यांनी हे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाकूय तेंच्यांनी इंटिमेट केल्ले तेंच्यांनी सांगलेले। आमचो सरकार BJPचो सरकार आसा हो कितें करता गोंयकारांक लागून हे सगळ्यांक खबर आसा। सो हितून जो मेजर फेलियर जो आमकां आयडेंटिफाय जालो तो म्हटल्यार आमच्या सरकाराचो कित्याक ह्या प्लांटाक लागून जे भुरगे लागता ते भुरग्यांक तयार करपाचें काम तेंकां तो स्टाफ दिवपाचें काम ते गॅप भरपाचें काम हे सरकाराचें आसल्याचें सरकारान करूंक ना। आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांगा खुबशे तेंचे प्रॉब्लम जातात इश्यूज जाता। आतां तेंच्यांनी आमच्या कडेन आतां एक टायम आमी हो डायलॉग केलो आतां सिरीज ऑफ मिटींग आमचे तेंच्या कडेन चलतले आनी आमकांय जाय की तेंच्यांनी आमकां थोडे गजाली सांगला ते आमी तुमकां सांगता सो दॅट हितून खुबशे फार्मान काम करपी भुरगे हे आयकता आसतले आनी म्हाका जाय तेंच्यांनी की तेंच्यांनी आपले जे गोंयकार खरेंच काम करून आसात कंपनीन ना जाल्यार काम करून जेंकां कामा वयल्यान काडला आसतले नाल्यार जे एक्सपिरियन्स जावन दुसरे कडेन गेला आसतले हांव तेंच्या कडेन मागता की तुमचे इनपुट्स आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या आमच्या जीमेलाचेर तुमी दिवपाक शकता revolutionarygoans@gmail.com ह्या हेचेर दिवपाक शकता। तेंच्यांनी आमकां सांगला की हितून काम करपाक स्पेसिफीक स्टरायलाचे भुरगे गोंयान ना ते जितले ट्रेन करतात थोडे भुरगे ते दवरतात आनी वयतात आनी तेंचो जो रिक्वायरमेंट आसा हांगा काम करपाचो तो ऑलमोस्ट 400 नंबर आसा आनी त्या तरेचे तितले एक्सपर्टिजाचे भुरगे गोंयान तेंकां मेळना म्हणून तेंकां एडवर्टीजमेंट भायर घालची पडटा। हेच्या पयलीं म्हणटा ते आमी गोंयान भरपूर ट्राय केल्ली सो आमकां तो भुरगो मेळोंक ना एक जालें। दुसरे ते म्हणटा की ह्या प्लांटाचेर तेंकां मॅक्झिमम तेंकां जेंट्स दवरचे पडटा कित्याक तेंचे कंडिशन्स अशें आसता की थंयसर तुमी चेडवां ते लेडीज आसा ते दवरपाक थंय शकना म्हणून ते म्हणटा की मॅक्झिमम आमच्या प्लांटाचेर तेंकां रिक्वायरमेंट आसता जी जेंट्साची आसता। तिसरे ते म्हणटा की आमच्या गोंयच्या कॉलेजीन जे पास आउट जाता B.Pharm करून M.Pharm करून भितर ऑलमोस्ट 50% आसता ते लेडीज आसता आनी जे जेंट्स आसता ते 50% आसता जे सगळी कडेन दुसऱ्या कामाचेर वयता आनी तेका लागून हे स्टरायलान हितून म्हणटा ते की तेंकां रोबोटीक कशे भुरगे म्हणजे तेंकां एक सिस्टम आसा खंय ते तशें तेंकां रावचें पडटा आनी ते करपाक खुबशे जाण ते तयार जायना हे तेंचो म्हणणें आसा। सो आनी एक म्हणटा ते की शिफ्टीनी जे काम आसता जे दुसऱ्या प्लांटांचे ते आमी उलयले तेंच्या कडेन ते म्हणटा शिफ्टीन जे काम करपाक जाय ते शिफ्टीन काम करपाक सेकंड शिफ्टीन प्रोडक्शनान स्पेशली शिफ्टीनी काम आसता आनी शिफ्टीन जेन्ना काम करता तेन्ना चेडवां जे आसता तेंकां म्हणटा तो सेकंड शिफ्टीक चडशे प्रिफर करिना बिकॉज ट्रान्सपोर्टेशन गोंयान सारकें ना जाल्यार तेंची फॅमिली भियाता तेंकां सेकंड नाल्यार थर्ड शिफ्टीक घालपाक। सो सरकारा कडल्यान जो ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक जाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी जी जावपाक जाय ती अजून सारकी जाल्ली ना तेका लागून चेडवां प्रिफर करिना आनी तेका लागून मागीर तेंकांय चेडवांक घेवपाक मेळना अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां। आतां हे सगळे गजाली हांव कित्याक हांगा उलयता आनी सांगता तुमकां की आमकांय जे भुरगे हांगा भितर एक्चुअली काम करतात तेंकां
खबर आसतली कित्याक तेंच्यांनी आपली बाजू मांडला. आता ती थंयसर ती रायट आसा रॉंग आसा ती आमी थंयसर जस्टिफाय करपाक शकना ना ते व्हॅलिडेशन करपाक शकना कित्याक आमकांय भितर तितली नॉलेज ना. बट आमकां जाय जेंका फार्मास्युटिकल कंपनीची नॉलेज आसा जे आमी कितें तुमकां सांगला हे प्रॉब्लेम खरेंच एक्झिस्ट करता काय ना ते आमकां तुमी सांगा सो दॅट आमची जेन्ना टीम नेक्स्ट टायम तांकां मेळटली तेन्ना ते इश्यूज कितें आहा ते आमकां तेंच्या कडेन डिस्कस करपाक मेळटले. आमी तांकां हेंय सांगलां की आमची जी टीम आसतली जी कॉन्स्टंटली तुमच्या टचान आसतली जी तुमच्या कडेन मेळटली आनी आमची आतां जी नेक्स्ट असेंब्ली आसा ते असेंब्लीन आमचो आमदार विरेश बोरकर आसा सो तेचेय मिटींग सांगा जातले. तेणेय सांगला तेंच्यांनी सांगला की विरेशाक सांगला की तूंय यो त्या मिटिंगेक आनी तूंय बस आनी खुबशे इश्यूज कितें आहा जे तांकां तेंचे जे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स आमच्या कडेन ते डिस्कस करतले आनी ते मागीर असेंब्लीन आमी घालतले. आता एक तेंच्यांनी मेजर तेंच्यांनी पयर आतां सीएमा वांगडा जी मिटींग जाल्ली भितर खुबशे जाण आसले फार्मास्युटिकल कंपनीचे आसले आनी फार्मा इज अ मेजर कंपनी भितर तेंच्यांनी डिमांड केलो की गोंयान जे फार्मासी कॉलेजीस आसा पळय ते वाडपाक जाय आनी मेजरली भितर एक जेंट्सांचोय जो हे आसा फिगर आसा पळय तोय वाडपाक जाय आनी मेजरली फार्मास्युटिकल कंपनी फार्मासी कॉलेजीस आहा पळय ते वाडोवन जे भुरगे पास आउट जाता तेंची नंबर्स आहा ते वाडोवन तांकां रिक्रूट करपाक मेळपाक जाय. मागीर आमी एप्रेंटिसाचेरूय डिस्कशन केले. ते म्हणटा की मॅक्झिमम एप्रेंटीस जे घेता ते एप्रेंटीस ते थंयसर रिटेन करता. ते आसतात ऑलमोस्ट 80 to 90% एप्रेंटीस ते म्हणटा आमी रिटेन करता. पूण ते प्लांटाचो म्हणटा हेंच इतलो आसा की आमकां भुरगे गोंयान मेळना त्या कारणान भायर वयचे पडटा आनी आमचें प्रोडक्शन बंद दवरपाक ते शकना. आतां हें तेंच्यांनी सांगलां. सो हे सगळे गजाली आयकल्या उपरांत आमकां दिसलें की तेंच्या कडेन आनी डायलॉग करचे आनी तेंच्या कडेन उलोवचे आनी जी फार्मा इंडस्ट्री आहा ती अंडरस्टँड करची सो दॅट आमचो MLA भितर आसा असेंब्लीन आहा सो तो आपले विशय थंय मांडपाक शकता. सेकंडली जो आमचो 2027 जो आमचो विजन डॉक्युमेंट जातलो जे 2022च्या विजन डॉक्युमेंटान आमी जे इंडस्ट्री आनी रिक्रुटमेंट हे जे गॅप आसा ते गॅप कशे भरतले आमी इन जनरल आमी सांगलेले आमच्या विजन डॉक्युमेंटान ते आसा. सो हे इन डेप्थ स्पेशली फॉर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीकूच लागून आमचो एक विजन डॉक्युमेंट तयार करपाचो असो आमचो हे आसा. हेका लागून जे गोंयान फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा तांकां त्या सगळ्या कंपनीक वचोन मेळपाचे आमची एक आमी टीम एक तयार करतली जी सगळ्या कंपनी कडेन वयतली. जे गोंयकारांचे इश्यूज आसा कोण एम्प्लॉयड हांगा आसा 40 वर्सां 20 वर्सां जाली 30 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली जे कामाक आसात तेंचे जर एक्सप्लॉयटेशन जाता तेंचे जर हॅरेसमेंट जाता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां थंयसर आमकां मेळपाक जाता. ते इश्यूज आमी त्या कंपनी कडेन वचोन सुटावे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तो प्रयत्न न्हू तर तो सुटावो आमी 100% करतले कित्याक आमच्या गोंयान जेन्ना कंपनी आसा तेन्ना आमच्या गोंयकारांक हांगा तो रायट मेळपाक जाय तो हक्क मेळपाक जाय. हे सगळे डिस्कशन आमी तेंच्या कडेन केल्या उपरांत आमकां अशें एक हे येयलें की चिंतून येयलें की इतली वर्सां पयलींच्यान हे फार्मास्युटिकल कंपनी हांगा आसा बट आमच्या सरकारान हांगा आमचे भुरगे कशे कामाक लागतले आमच्या भुरग्यांक कशें ट्रेनिंग दितले आनी हे गॅप आसा ते कशे भरतले हेचेर अजिबात काम करूंक ना. झिरो काम केला. फक्त स्वयंपूर्ण गोंयचे फक्त आमी नारे दिला. आता पयरूच सीएमान फक्त ते आता सीएमान सांगला. सो आता हांव सीएमा कडेन मागता आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी सीएमा कडेन मागता की तूं जे भाशण दिला ते दीस ते भाशणा पुरती ना रावतात. हे जे काल तुम्ही कितें डिस्कशन केला गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर थंय आसपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराचे आमी तेंच्या कडेन डिस्कशन केली आमचे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर लागपाक जाय. आमी हें सांगले की आमचे जे भुरगे आसतले ना गोंयकार आसतले तांकां भितर कशें सिस्टमान घेतले हेका लागून आमी एक प्लॅन तुमच्या कडेन बसून करुया म्हणून आनी दे हॅव एग्रीड टू इट. तेंच्यांनी एग्री जाला की आमच्या भुरग्यांक मॅक्झिमम भुरग्यांक आता तेंचो ते म्हणटा जो दुसऱ्या प्लांटांचो रेशियो आसा दॅट इज 60-40 म्हणटा ते 60% गोंयकार 40%. आता हे आमकां ओवर द पिरियड ऑफ टायम आमकां तेंच्या कडेन वचोन व्हॅलिडेशन तेजे करचें पडटलें. बट आमी तेंच्या कडेन मागला की जो 60-40 रेशियो आसा तो एटलीस्ट 75 to 80 चेर आमी कशें व्हरतले हेका लागून एक मास्टर प्लॅन आमी तयार करुया कित्याक तो सडन जावपाचो ना. 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां वॉटेवर तो प्लॅन आमी तयार करुया आनी गोंयकारांक तो 60-40 रेशियो आसा तो 75-25 नाल्यार 80-20 आमी कशें करतले हेचेर आमी काम करुया म्हणून तांकां इन कोलॅबोरेशन करुया म्हणून आमी तांकां सांगलेलें आसा. रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ही फक्त अशी पार्टी न्हू जी पार्टी फक्त बोवाळ मारतली आंदोलनां करतली तशें ना. आमी वी आर पॉलिसी मेकिंग पार्टी. आयज आमचो जो विजन पॉलिटिकल पार्टीन तो तितलो स्ट्रॉंग मॅनिफेस्टो तेंच्यांनी केन्ना कोणे विजन डॉक्युमेंट काडूंक ना. आमकां कंपनी अंडरस्टँड करपाक जाय आमच्या गोंयकारांक आमी भितर कशें घालतले गॅप्स कितें आहा ते गॅप्स आमकां फील करपाक जाय. आमकां एक विजन डॉक्युमेंट करून सरकाराकूय तो आमकां विजन डॉक्युमेंट दिवपाक जाय कित्याक सध्या आमी काय सरकारान ना पूण आमकां टायम वेस्ट करपाचें ना. आतां 2 वर्सां आसा फुडल्या इलेक्शनाक पूण 2 वर्सां पयलीं जर सरकारा कडेन मेळोन सीएमा कडेन मेळोन आमचे डिमांड्स घेवन
आमी जर थंय वचोन जर तांकां पुश करपाक शकता, तेंच्या कडल्यान थोडी कामां करून घेवपाक शकता जर प्रेशर घालून, जाल्यार त्याचो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांकूच जातलो. सो हे टॉक्स विथ द गव्हर्नमेंट आनी विथ द कंपनीज हे आमचे चालू आसतले. तेका लागून स्पेशल आमची कमिटी जातली. आनी आमी तुमकां हेंय सांगता आयच्या दिसा की आमकां खुबशे कंप्लेंट्स वेर्ना इंडस्ट्रीच्यान ना दुसऱ्या इंडस्ट्रीच्यान येता, गोंयकारांक काडले, हे काडले, कितें काडले, आनी आमकां ते चड घेवन बसोंक मेळना. कित्याक आमच्या कडेन डेडिकेटेड हेच हँडल करपाक आमच्या कडेन खंयचो ऑफिस ना. सो आयज आमी हे तुमच्या कडेन डिक्लेअर करता आनी आमी एक आतां वदळ आमी प्रोटेस्टा पयलीं एक डिस्कस करताले की आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे एक ऑफिस हांगा इन एंड अराउंड वेर्ना हे आमी सेटअप करतले, जे एक्सक्लुझिव्हली म्हणजे एक्सक्लुझिव्हली इंडस्ट्री रिलेटेड जे इश्यूज आसा ते जॉब जावं, ते मागीर कॉन्ट्रॅक्ट जावं, हॅरेसमेंट जावं, ते प्रमोशन जावं, नाजाल्यार बाकीचे गजाली आसा इंडस्ट्री रिलेटेड, ह्या इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूंक लागून ते ऑफिस आमी ओपन करतले. थंयसर आमचो स्टाफ आसतलो. सो कोणाक जर ते ऑफिस सेटअप करपाक जर सपोर्ट करपाक जाय, कोणा कडेन जर इन एंड अराउंड ऑफिस आसा, जर तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे, आमकां सांगचे आमकां ते ऑफिस जाय, भितर स्टाफूय जाय, मागीर आमकां भितर फंडिंगूय जाय पडटली ऑफिस रन करपाक, आमकां ते मॅनेज करपाक आमकां फंडूय जाय पडटलो. सो हे सगळे गजाली आसा ओवरऑल पिरियड ऑफ टायम आमी करतले. बट एक पॉझिटिव्ह हांगाल्यान एक पॉझिटिव्ह गजाल आमी घेवन वयता की आमकां खुबशे काम ते गॅप भरपाक करपाक जाय. आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा की हे एक हे आसा जेतून तुमकां भुरगे मेळोंक ना, भायर घातले. सो कित्याक घातले ते तेंच्यांनी आमकां आन्सर दिले. बट दुसरे तेंच्या प्लांटांनी जेन्ना भुरगे येतले ना रिक्वायरमेंट येतली तेन्ना ती रिक्वायरमेंट ही मॅक्झिमम गोंयकारांक भरपाची आसपाक जाय. आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला की ते करतले म्हणून. आनी तेका लागून कंटिन्युअस फॉलोअप, कंटिन्युअस डायलॉग, कंटिन्युअस मिटिंग्स आमच्या सायडींच्यान चालू आसतले. आतांच आमी वेर्ना जो मेजर पळयता आसतना इंडस्ट्रियल स्टेट गोंयची आसा आनी तितून कालचो जो एड आउट जालो आनी तितून सगळो बोवाळ जालो ते पळोवन आमी आयज हांगा सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हांगा येयले प्रोटेस्ट करपाक. आनी जो इंडिगोचो मॅनेजमेंट आसा इंडिगोच्या मॅनेजमेंटान आमकां आपोवन येयले आनी डिस्कशन जालें, एक फ्रुटफूल डिस्कशन. कित्याक लागून तेंचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, तेंचे कितें इश्यूज आसा हेय आमी जाणून घेतले. आनी आमी म्हटल्यार आमकां रियल फॅक्ट जे लोक आमकां सांगता हेय आमी तांकां सांगले की अशे अशे इश्यूज आसा ते कशे सुटावे करपाक शकता. तेंच्यांनी तेंचो जो मेमोरेंडम आसा तो सरकाराक तेंच्यांनी दिल्लो की ट्रान्सपोर्टेशन इश्यू आसा जावं इंडस्ट्रियल कित्याक लागून गॅप पडलेलो आसा, कितें इश्यूज फेस करता, जावं फार्मासी कॉलेजीस ज्यो आसा त्यो चड वाडपाक जाय हे तेंच्यांनी आपणाक सांगलो. पण एक सांगपाक सोदता की गोंयभरान अशे कितलेशे इश्यूज आसा जे इंडस्ट्री रिलेटेड आसा. कित्याक आमी थोडे दीस पयलू मडके इंडस्ट्रियल स्टेटीचे जे कामगार आसा तेंकांय मेळ्ळे आनी तेंचे कडल्यान आमकां खूब कितें कितें जाणून मेळ्ळें. सो अशें जावपाक जायना की गोंयकारांक जी कामां आसा आयज खंय ना खंय गोंयकारांक कामां मेळना. थोड्यांक अशें हॅरेसमेंट करता की गोंयकारांक भायर काडून उडयता, डायरेक्ट म्हटल्यार विथआउट नोटीस तांकां वचा म्हूण सांगता, गेटी वयल्यान वचा म्हूण सांगता. सो ही रियलिटी आसा. सो ही रियलिटी घेवन कशें आमी तेजेर सोल्युशन हाडटले, सरकारा कडेन कशें पावयतले. एसेंब्लीन म्हटल्यार गेले ते हेचे पयलींचे एसेंब्लीन बसून आमी सातत्यान हो जो प्रायव्हेट सेक्टराची जी कामां आसा, इंडस्ट्रियल एरियाची कामां आसा हेजो विशय जे आसा ते एसेंब्लीन आमी घेतले. जो बाबूश मोन्सेरात जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा हेज्या फुड्यानूय आमी वचून हेज्या पयलू जावं IFPची युनिटाचे तेंचे एम्प्लॉयजांक घेवन गेल्ले आनी तेंकांय जो कितें इश्यू जाला तो अंडरस्टँड जावन घेतले. सो हे जो आसा आमी सरकाराचेर दबाव घालून, कित्याक अशें जाल्लें आसा की सरकाराक सामकें थंड पडलें आसा, स्लो जाल्लें आसा. कित्याक अजून पर्यंत आमकां तो डेटा मेळोंक ना सरकारा कडल्यान की कितले जाण गोंयकार जे आसा ते ह्या इंडस्ट्रीन कामाक आसा, कितले जाण ना. सो अजून पर्यंत तो रियल फॅक्च्युअल डेटा जो आसा तो अजून पर्यंत मेळोंक ना. कित्याक तो डेटा मेळ्ळ्या नंतरूच आमी खूब कितें कितें करपाक शकतले, कशें इम्प्रुवायज करपाक शकता. लोकांक मीन्स आमचे जे भुरगे आसा, आमचे तरणाटे आसा तांकां कशें इम्प्रुवायज करून आमी कशें हांगा घालपाक शकता. जो धंदे आसा म्हटल्यार कितलेच तरेचे हांगा धंदे आसा ते कशें इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. कॉन्ट्रॅक्ट आसा जावं डिफरंट टायप्स ऑफ मेंटेनन्स हे आसा. सो AMCs आसा, ह्यो AMCन कशें आमी तांकां इम्प्लिमेंट करपाक शकता हेज्या बाबतीन हो पॉलिसी जाय. आनी एक CMन त्या दिसा स्टेटमेंट केलो की गोंयकार जो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर घेता गोंयकाराचो तांकां प्रिफर करचें हे सरकारान केलें. मात हांव एक म्हाका तरी दिसता की सरकारान जो गोंयकार करचें म्हणटा पळय हेची पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडपाक जाय. सरकारान खंय एमेंडमेंट हाडपाक जाय की कंपल्सरी गोंयकार जो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा तो गोंयकाराकूच दवरचो. कित्याक आमचे कितलेशे जाण अप्लाय करता कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक लागून कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाक लागून, बट आमच्या गोंयकारांक ते प्रिफर करिना, आमच्या गोंयकारांक ते भायर मारता. हे बसून आमकां फिडबॅक मेळ्ळी. सो हेज्या बाबतीन बसून आमी
येता ते असेंब्लीन बसून हे विशय काडटले आनी गोंयभरांतले म्हटल्यार ही वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट एक मोठी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा. अशेंच बाकीचे कितलेशे इंडस्ट्रियल कुंडे आसा, मडकय आसा, खोर्ले आसा, पिलेन इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, मडगांव आसा, अश्यो कितल्योश्यो इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा. आनी त्यो इंडस्ट्रियल स्टेटीचो जो आवाज कित्याक आमकां जाय की हे इम्प्लिमेंटेशन जे सरकार म्हणटा की ह्यो इंडस्ट्री कित्याक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा, गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून आसा. हेच्या बाबतींत जितले प्रश्न येता हे जशें मनोजान सांगले ते प्रश्न आमी घेतले, लोकांचे विशय जे आसा जाणून घेतले. आमची जी टीम आसा एक सेपरेटूच सेल जो आसा तो सेपरेट सेल हेका लागून काम करतलो, तेंचे इनपुट्स आमकां दितलो आनी ते इनपुट्स आमी असेंब्लीन मांडटले, सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराचेर दबाव घालून ही कामां करून घेतले जे करून आमकां सोल्युशन जाय. आमी बेश्टे बोवाळ मारपाक येयल्ले ना, आमकां जाय सोल्युशन. आमकां जाय आमचे तरणाटे जे आसा ते बेकार उरपाक जायना, ते कामाक वचपाक जाय. ते ह्या इंडस्ट्रीन जावं कितें धंदो आसा, समज कोण धंदो करपाक सोदता ताका धंदो आनी ते इंडस्ट्रीन भितर घेवपाक जाय. आमी तो दबाव हाडपाक आनी तेंचेर काम करून घेवपाक हे आमी प्रयास करतले. आमी आमच्या गोंयकारां कडेन मागता की आमी समजून घेवपाक जाय की कशें आमी इम्प्लिमेंटेशन करूंक शकता, कशें आमी काम करपाक शकता. आनी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आतां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीचे जशें सांगले की ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी खूब प्रॉब्लेम जाता, आमच्या सायडीन बसून सेम इश्यू जाता. सरकारान सीएमान म्हटलां की ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आपूण इम्प्रुवायज करतले म्हणून, अजून पर्यंत लोकल ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवायज जावंक ना. सो हेका लागून हे पॉलिसी म्हटल्यार जी इंडस्ट्रीन आमी पॉलिसी हाडटली त्या पॉलिसीनूच हे ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी घालपाची. सो परत एकदा आमचो जो डिबेट्स आसा, आमचे जे मेळप आसा ह्या इंडस्ट्री कडेन जातले, डिफरंट इंडस्ट्री कडेन जातले, तेंचो फीडबॅक तशेंच आमच्या लोकलांचो फीडबॅक घेवन आमचो प्रॉपर तरेन ते असेंब्लीन मांडपाक जावं अंडरस्टँड जावन ते फुडें व्हरपाक लागून आमचें काम चालू आसता. आनी एक अपील करपाक सोदता स्पेशली की आयज आमी जी आतां कमिटी हांगा काडटली, हांगा मेळपाक इंडस्ट्री वांगडा डायलॉग करपाक हांव मागता जर कोण गोंयकार ह्या फिल्डान एक्सपर्ट आसा, जेणे हांगा काम केल्ले आसा आनी जेका दिसता की तो इंडस्ट्री वांगडा डायलॉग करपाक आमकां हेल्प करपाक शकता, नाल्यार आमच्या कमिटीन येवपाक शकता. ही पॉलिटिकल कमिटी नासतली, हितून तुमकां कसलेच पॉलिटिकल काम नासतलें. हितून तुमकां आमच्या कडेन आंदोलन करपाक, नाल्यार डोर टू डोर करपाक, नाल्यार आमची ऑर्गनायझेशन रिबिल्ड करपाक हे तुमकां काम नासतलें. तुमचें काम आसतलें ते फक्त कंपनी वांगडा डायलॉग करून आमच्या गोंयकारांक भितर कशें आमी घालपाक शकता, गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्ट कशें दिवपाक शकता, गोंयकारांक हांगा एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार तेंचे एम्प्लॉयमेंटाचे हे केअर आमी कशी घेवपाक शकता, इतलेच मेरेन आसतलें. सो कोणाक दिसता तेंच्यांनी प्लीज आमकां रेव्होल्युशनरी गोन्स party@gmail.com हेचेर मेल करचो, आमकां कॉन्टॅक्ट करचो आनी आमकां सांगचें की तुमी इंटरेस्टेड आहा म्हणून. सो आमी बसोया, उलोवया, आमची एक कमिटी काडया आनी फुडले डायलॉग आसा ते फुडें व्हरया. Manoj and Vireshan rightly said that we are a policy making organization आणि आयज जे आमकां गॅप पळोवंक मेळटा ती भितरल्यान क्लियरली सांगलें तेंच्यांनी जवळ जवळ 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो नॅशनल एव्हरेजा पेक्षा डबल आसा गोंयचो. आणि ही खरी सरकाराक लज दिसपाक जाय. आयज तेच्या भितर बसून सांगलें तेंचे कडेन डायलॉग करपाक कोण रेडी ना तशें. तेंचे कडेन तेंचे आयकॉन सांगपी जावं तेजेर पॉलिसी मेकिंगाक खूब कमी जाणां आसा, खूब कमी सरकार तेंचे आयकॉन घेयना. आणि हेच आमी करपाक सोदता. प्रत्येका कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें सरचें. जे आता मनोजान सांगला अपील केलं तशें कितकी जाणां भुरगे आमकां ज्यो जेन्ना आमी खंय कोणाक मेळपाक वयता जावं हे करपाक वयता, कितके चडशे कंपनी आसा त्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीच्यो. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आनी दुसरी आसा ती आयटी इंडस्ट्री आनी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हे भुरगे आमचे कडेन एज्युकेटेड भुरगे भरलेले आसा. हेंच्यांनी खंय तरी आतां फुडें सरपाक जाय जेणे करून आमी तेजेर पॉलिसी मेकिंगान काम करपाक शकतले. कित्याक तुमचे भितर एक्सपर्टीज आसा. आयज कितकीशेच भुरग्यांक जे एक एज जाली तेंची जर 40-45 एज जाली जाल्यार तेंकां काडून उडयता आनी ते भुरग्यांचे फाटल्यान लायबिलिटीज आसता, तेंचे डिपेंडंट आसता तेंचे. हेंकां खंय तरी आतां एक आवाज दिवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी प्रत्येक जाणांक मागता हांव की प्रत्येकान फुडें सरचें जेणे करून तेंच्यांनी हे कंपनीचेर प्रेशर घालपाक शकतले. तशेंच दुसरे जे सेक्शन आसा तो मेनली आमचे पॅकिंग स्टाफ आहा खूब जाणां. ते पॅकिंग स्टाफ आसा ते सकाळ फुडें अरावंड 6:45 सुमार हांगा येवन उबे रावता आणि तेंकां थंयच्यान मागीर सांगता की तुमकां आयज हांगा काम कांय ना म्हणून. म्हणल्यार डेली वेजिसाचेर ते आसता चडशे, तेंकां हांगा कांय काम ना. आणि तितून ते चडशे तेंकां रिक्रूट करता ते डेली वेजिसाचेर. ते चडशे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा जर सरावंडिंगूच जर तुमी पळयता, हांगा जर कॅमेरा घुंवयलो जाल्यार हे सगळे बाकीचे दिसता ते आमकां कॉन्ट्रॅक्टर दिसता. हे खुबशे जाणां हे पॉलिटिकल पार्टीकां वांगडा एलायन आसता, पूण चडशे भायले कॉन्ट्रॅक्टर. हांव आमच्या गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे लेबर लायसन्स आसता ते काडचे. आमी बरोबर रावता तुमच्या. बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी खंय पावलो खबर ना. आयज स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन म्हणून आमी बरोबर रावता आनी पळोवया फुडें. जर आमच्या भुरग्यांक जर घेयना जाल्यार हेजे पेक्षा व्हडलें आंदोलन करपाक आमी फुडें सरतले. तशेंच हांव एक शिटकावणी दिता. आमची एक आनी एक कंपनी आसा एनक्यूब म्हणून. ती एवरी टायम
एव्हरी टाइम लोकांक त्रास करता, एव्हरी टाइम. एनक्यूब ही मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान आसा, एव्हरी टाइम थंय वयता, भुरग्यांक आपयता आनी थंयच्यान तांकां धाडटा. जवळ 60-70 लोक जे आमकां पयर मेळपाक गेल्ले मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, आमी जेन्ना गेल्ले विरेशा बरोबर, आनी आमी तेंचे फुडले तांकां एक शिटकावणी दिता. जर कंटिन्यू जालें जाल्यार हेजे पेक्षा व्हडलो मॉब आमी घेवन थंय येतले. तुम्ही बरे भशेन आयका, कित्याक आमचे आतां जे आमी धोरण हें केलां की तुमकां समजून घेवपा लागून. पूण तुम्ही जर रिपिटेडली हे जर चालू दवरले तुम्ही, जाल्यार आमचे हांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळना, आमच्यो कितल्योश्यो गाडयो आसा त्यो बेकार आसा थंय, मागीर जे भुरगे आसा ते बेकार आसा. जर ते जायना जाल्यार आमकां एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडटले, आनी एक्स्ट्रीम स्टेप घेवपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. तो तुमी भंय घेवन रावचे हांगा. जर आमी तुमकां समजोवपाक शकता जाल्यार तुमी आमकां समजोवपाक जाय, तुमी गोंयकारांक समजोवपाक जाय. आयज गोंयकार आसा तेका कांय मेळना हांगा. आयज गोंयकार आसा तो खंय तरी हांगा तेका जे तेंचें शिक्षण जाता तेजेर हें कांय मेळना. तांकां आयज ज्यो इन्क्युबेशन सेंटर जाय आशिल्ले ते तुमचे करूना. आमी तेजेरूच डिस्कशन केलें आनी हें फुडें आमी तुमकां करपाक हातभार लायतले. देव बरें करूं. आनी कन्क्लूड करता एकूच की खुबशे भुरगे आमच्या कडेन कंप्लेंट्स घेवन येता, हांगा अशें ना तशें ना, हांगा आमकां हे त्रास करता ते त्रास करता. हांव मागता तुमच्या कडेन की तुमी फुडें सरा. आमी आमचें काम आसतलें ते पॉलिटिकल आमचे ऑर्गनायझेशन वाडोवपाक, आमचें काम आसतलें आमचे इलेक्शन जिखपाक, सिस्टमान वचपाक. सो जेन्ना जर तुमी बॅक एंडान आमकां जर हो सपोर्ट दिलो, ह्या कंपनीं कडेन वचोन डायलॉग करपाक, आमच्या गोंयकारांक लागून जस्टीस दिवपाक जर तुमी त्या टिमीन जर येयले जाल्यार चड बरें जातलें. फक्त कंप्लेंट ना करच्या आदी असले प्रोडक्टीव आनी जर जे भुरग्यांक हेल्प जातली, गोंयकारांक हेल्प जातली, हे काम जर आमी केले आनी तुमी जर भितर हातभार लायलो जाल्यार म्हाका दिसता हेच्याकून बरें आनी दुसरें काम नासतलें. सो कमी कंप्लेनी करया आनी हे डायलॉग्स आहा ते फुडें व्हरया. एक पळोवया 6 म्हयने कितें जाता कितें ना तें. डेडिकेटेड टीम, एव्हरी वीक मिटिंग्स, एव्हरी वीक रिव्ह्यू मिटिंग्स, हे सगळे घेवन फुडें या. आमी त्या भितर मिटिंग्स आसतले, बट आमी तुमच्या वांगडा हांगा एव्हरी टायम येवपाक शकना. सो तुमी ती लीड घेवपाक जाय, ती लिडरशीप घेवपाक जाय. फक्त विरेशाक फोन करून, म्हाका फोन करून आमकां हांगाल्यान काडले, थंय त्रास दिता, हे त्रास दिता ना. आमचें ऑफिस जातलें, त्या ऑफिसान तुमी येवपाक शकता, आमच्या टिमीन जॉयन जावपाक शकता, आमच्या ऑफिस चलोवपाकूय तुमी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. तशें करून आमी फुडें या. देव बरें करूं.